टिचरीन आमकां मॅसेज धाडले की अंडरटेकींग दिवचें म्हणून तूं आमी भुरगीं धाडटले आमी अंडरटेकींग दिवपाचें आमच्या ओन रिस्कार आमी स्कुलान धाडपाची. जेन्ना हांवें टिचरीक विचारलें तुमी आमकां बरोवन दिता काय विचारलें ह्या गव्हर्मेंटान आमकां बरोवन दिला भुरग्यांक जर फाल्यां जबाबदारी सरकारान घेवपाक जाय आमी ओन रिक्सान आमच्या भुरग्यांक कशें धाडटले होच क्वेश्चन विचारलो. मॅडमीक विचारलें टिचरी सांगलें तूं आमकां बरोवन दी भुरग्यांची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तर सरकारान खंयसर आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हण सांगना ना. प्रमोद सावंताक सांगची भिवपाची गरज ना म्हणून परत तेणी तो सांगना भिवपाची गरज ना म्हणून आमच्या अंडरटेकिंगाचे तो भुरग्यांक धाड म्हणटा. जर फाल्यां जर आमच्या भुरग्यांक कितें जालें हेका कोण रिस्पॉन्सिबल. आमी पेरंट्स सकाळीं आसलेले थंयसर ना पीटीए मिटींग जायना. पीटीए मिटींग आमचं ठरोवंक जाय बाबा पेरंट्सान मिटींग जाल्या नंतर आमी डिसिजन घेतले आमच्या भुरग्यांक धाडपाचें ना. आमकां मेसेजी धाडटा जबरदस्ती लेटर सायन मार म्हणटा म्हणल्यार आमच्या रिस्काचेर आमी भुरग्यांक धाडपाचें. फाल्यां जर कितें जालें जाल्यार आमी पेरंट्स सगळे जबाबदार जाले स्कूल जबाबदार ना. सो स्कुलान हें सांगचें आनी एड्युकेशन डायरेक्टरान स्वता आमकां एफिडेवीट दिवचें आता. आमी भुरग्यांक धाडपाक तयार आसा. आमकांय जाय आमची भुरगीं ऑफलायन शिकलेली हेचो सरकार जर जबाबदारी आमच्या अंडरटेकिंग तुमी स्कुलान कशी घेवंक शकता. आयज पेरंट्स आमी जमा जाले एडीएलाक विचारपाक आमी आतां एडीएलाक विचारतले आमी तूं आमकां बरोवन दिता काय म्हणून एफिडेवीट की हांगा कोवीड सोंपला म्हणून. आनी फाल्यां जर जबाबदारी हेका कोण सरकारान जर जबाबदारी सीएमान सांगचें हें म्हाजें म्हणणें. फुडें कितें तुमचें स्टेप आसतलें. हांव आतां स्पेशली हांव वयतलो आतां हांगा एड्युकेशन डायरेक्टराक मेळपाक एफिडेवीट घेवन वयतलो चेडे तेणें हांव मागतलो म्हाज्या चेडवाक धाडटा हांव स्कुलान तूं सांग म्हाका बरोवन तूं आपूण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या एफिडेवीटीक तेणी सायन मारची. सो म्हाज्या चेडवाक हांवें थंय घालपाचें कारण कितें कोवीड आसा आनी एक क्लासीन थंय 50 भुरगीं आसा. सो ABCD ही F पासून आसा क्लासी 5वेच्यो 6वेच्यो 7वेच्यो. सो ह्या भुरग्यांचो खंय एडजस्टमेंट जातलो. जर सोशल डिस्टन्स जर मेंटेन करूंक जाय एका बेंचाचेर एक भुरगो बसूंक जाय जाल्यार हें प्रोविजन थंय ना स्कुलान. सो इतके 2 वर्सां आमी आमची भुरगीं शिकता ऑफलायन हेचे ऑनलायन शिकता. सो आमकां काय आमची भुरगीं घरा कडेन आसता खंयचो भोंवना. हांव स्कुलान येयल्लो पेरंट्साचे हेका हें करपाक लागून एक व्यू घेवपाक लागून टिचरीन तेणी स्कूल स्टार्ट केलेलें आहा आनी क्लासीस भुरग्यांक मायनर भुरगीं ती हांव कितें म्हणटा हे मायनर भुरग्यांक बाय फोर्सिबल टिचरींनी ओ स्कूल ऑथॉरिटीनी हें करपाक जायना फोर्स करून आमकां तांकां भुरग्यांक धाडपाक. ही भुरगीं शिकतात पळय ती ल्हान आसात आनी तुमी ऑनलायन क्लासीस जे घेतले तेच कंटिन्यू करपाचे ऑनलायन क्लासीस. हांव ऑब्जेक्ट करता कित्याक ही प्री मिटींग तरी जावंक जाय आसली पेरंट्स PTA मिटींग आमचे कडेन कन्सिडर करून फुडें स्टेप घेवपाक. पूण हें अशें करूंक ना. वयल्यान टिचरी सांगतात तुमी इलेक्शनाक वोट घालूंक नाका म्हणून. दीस इज कंप्लिटली रॉंग ऑफ देयर टू डायरेक्ट अस एंड टेल अस दॅट टू हाव यू पुट अ वोट. स्टुडंट didn't go to put the vote. They are students. We are objecting the students to go to school. Why? Because now recently from yesterday I have gone to the channels. In the channel Omicron 2 is come. That is worse than Omicron 1. So I request these authorities, school authorities, to start school, but take precaution. And those authorities are not taking responsibility. They have sent a consent letter yesterday saying that you sign on this. This is done forcibly by the authorities of school. आमी हांगासर येयल्ली आहा कित्याक आमकां टिचरीन कालूच राती मॅसेज धाडली कितें तुमी कन्सर्न धाडा म्हणून कित्याक तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना गव्हर्मेंट घेयना टिचरी घेयना इन्स्टिट्यूट घेयना. तुमी पेरंट्सांनी तुमच्या ओन रिस्कार तुमी भुरग्यांक धाडपाची. आजून काय कोवीड सोंपोंक ना आमी कशी धाडटली आमच्या भुरग्यांक ओन रिस्कार. आतां हांवें कन्सर्न बरोवन दिल्ले टिचरीक आनी म्हाज्या भुरग्याक हांवें स्कुलान धाडलें. टिचरीन म्हाका फोन करून विचारलें कितें तुवें तुज्या भुरग्याक कित्याक धाडलें तुवें कन्सर्न दिला तूं परमीट करिना म्हणून. आमकां स्कुलां चालू जाल्ली जायी पूण ती कितें म्हणटा टिचरी कितें सांगता आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना इन्स्टिट्यूट घेयना गव्हर्मेंट घेयना तुमी ओन तुमच्या रिस्कार धाडा म्हणटा. पूण म्हाज्या ती सगळं दीस मास्क घालतली सॅनिटायझर लायतली मागीर एका म्हाका भुरग्या कडेन उलयतली खातली आनी सीक पडले जाल्यार कोण ताका जबाबदार. पेरंट्स तांकां काय टिचरी काय इन्स्टिट्यूट काय गव्हर्मेंट हें आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें. तुमचें कितें म्हणणें आतां फुडें कितें. फुडें कितें आतां तेंच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून सांगली आनी एकूच
एकूच एक ते 1.5 म्हयनो उरला स्कुलाक ते सगळे काबार जावन बरे भाशेन फुडल्या वर्सा म्हटल्यार जुनांतल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट करपाचें स्कूल.